नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। वास्को माय सुनेचो दोट्टी खून करपी धाकली सून प्रतिमाच पयली न्हिदेच्यो गुळयो घाल्यो, उपरांत गळो अंदून गुड्डो मारून मारली। पुलीस चौकशेंत स्पष्ट, चोरी आनी सूड घेवंक केलो खून। गाडयो वाडल्यो, रस्ते जाले अशीर, गाडयांक भोंवंक रावंक ना जागो, रित्यो सुवाती, पोन्ने घरांचेर बुलडोजर। पणजे वाडटा आडवी तिडवी, बॅटल कॅपिटलान ट्रॅफिक पार्किंगाचो पंचनामा। भारतीय विज्ञान प्रदर्शन पणजे कांपालार सुरू, संरक्षण दळाची ताक, विज्ञानिक प्रगतीचे गोंयकारांक दर्शन। प्रदर्शनात क्षेपणास्त्रां, रणगाड्याचे मॉडेल, प्रदर्शन 4 दीस उक्ते। कांपालार कोयराचे राशींक, मडगांवां मार्केटान दुकानाक, काणकोणा कदंबाक लागलो उजो, खंयच कोणाकूच कांयच बरें वायट जाल्लें ना, उजो रोखडोच आटापा, कदंबा काबार। आनी पेडण्या बेकायदेशीर रेवेची 10 व्हडी जप्त, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स उपजिल्लोधिकारी खण खात्याचे टिमीन घाली धाड, सुमार 65 लाखांची रेव जप्त, दरेकल्याक लाखाची फायन। खबरो विस्तारान। वास्को मांगूर हिलार माय सुनेचो खून करपी स्वता धाकली सून प्रतिमाच। प्रतिमान पयली दोगांकूय जेवण आनी दुदान न्हिदेच्या गुळयांचो पावडर घालून बेशुद्ध केली आनी उपरांत गळो अंदून आनी उशाचो गुड्डो मारून मारली म्हूण स्पश्ट जाला। आयजीपी गर्ग मिडियाकडेन उलयलो। खून जाल्ल्या फ्लॅटांतल्यान न्हिदेच्या गुळयांची पावडरय पुलिसांक मेळ्ळ्या। चोरी आनी छळाचो बदलो घेवंक म्हूण तिणें खंय हे कर्म केलें। प्रतिमाचे भयणीच्या घोवाकूय पुलिसांनी भितर उडयला। मांगोर हिलावयल्या दोट्टी खुनाच्या केशींतली मुखेल आरोपी प्रतिमा नायका उपरांत आता तिचो भावोजी अभिजीत कोरगांवकाराक पुलिसांनी अटक केल्या। फाटल्या ब्रेस्तारा मांगोर हिलार उषा नायक आनी डॉक्टर नेहा नायक हे माय सुनेक रातच्या वेळार घरांतूच मारली। हल्ल्यांत नेहाची 6 म्हयन्याची चली आनी धाकटी सून प्रतिमा साल्वार जाल्ली म्हूण तेन्ना खबर आयिल्ली। पूण आता ह्या दोट्टी खुनाचो प्लान धाकटी सून प्रतिमानूच रचलो आनी तिणेच खून केलो म्हूण पुलीस चौकशेंत स्पश्ट जाला। तिचे चौकशेंतल्यान हळूहळू बऱ्योच गजाली मुखार येवंक लागल्यात। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण प्रतिमा खंय माय त्रास करताली, घरा भायर वचपाक दिनाशिल्ली म्हूण प्रतिमा सांगता। चोरी आनी सूड घेवंक म्हूण खंय तिणें दोगांकूय मारली। The mother-in-law was very strict. She was restricting the movement of Pratima. She was not allowed to go out of house. She was scolded time and again. She was given ill treatment in house as she claimed, and she was treated as second-class citizen. Whereas the Neha, the elder daughter-in-law, was given the priority. She was controlling everything, including the finance and all. So she got frustrated. She wanted to get rid of the mother-in-law. That was what she told. Second motive, that also seems to be correct, that she is a habitual kind of thief, we can say. On earlier occasion also, she is greedy. She has a love for the gold ornaments. प्रतिमान 10 दीस आदींच खुनाचो प्लान केल्लो। पयली एक नवो मोबायल घेतलो। खुनाच्याच राती तिणें न्हिदेच्या गुळयांचो पावडर करून जेवणात घालो। सदांच तीच जेवण करताली। उपरांत तिणें न्हिदेचो पावडर घालून माय आनी भावजयेक दूध दिलें। राती 10च्या सुमाराक भावजय डॉक्टर नेहा वयल्या रुमांत न्हिदपाक गेली। माय सोफार बसून टीव्ही पळयताली। गुळयांचो परिणाम जाल्ल्यान ती थंयच न्हिदली। प्रतिमान पयली मायचो गळो ओंदून तिका सोंपयली। मागीर वयल्या रुमांत वचून तिणें उशाचो गुड्डो मारून नेहाकय सोंपयली। खून केल्या उपरांत प्रतिमान घरांत लुटीचो यत्न आनी खून जाला म्हूण सीन तयार करपाक सुरवात केली। पयलीं तिणें घरांत मिरसांगेचो पिठो फाफुडलो। कपडे आनी बाकीचें सामान सगळ्याक अस्ताव्यस्त पातळायलें। आपल्या तोंडाकय मिरसांगेचो पिठो सारयलो। दोनय कुडींतलें भांगर आनी घरांतलें भांगर काडलें आनी मागीर भयणीचो घोव अभिजीत कोरगांवकाराक फोन करून आपयलो। ताका भायर रावंक सांगून सगळें भांगर आनी कॅश बाल्कनींतल्यान काडून प्रतिमान अभिजिता कडेन उडयलें। माल घेवन अभिजीत थंयच्यान गेलो। ते उपरांत हल्ल्यांत आपल्याकूय मार लागलो म्हूण दाखोवंक प्रतिमान रांदचे कुडींत वचून आपल्याच पोटांत सुरो तोपून घेतलो। फांतोडेर सुमार 3:30 नेहाच्या 6 म्हयन्याच्या चलयेक घेवन प्रतिमा शेजारा गेले। आपल्या फ्लॅटाचेर दरोडो पडलो आनी हल्लो जालो म्हूण शेजाऱ्यांक कळयलें। हल्ल्यांत आपल्याकूय मार लागला म्हूण तिणें सीन तयार केलो। उपरांत पुलीस घडणूक थळाचेर आयले।
मात प्रतिमाची जबानी घेतना पुलिसांक दुबाव आयिल्ल्यान प्रतिमाच खुनी म्हूण स्पश्ट जाला। पुलीस सांगता ते प्रमाण प्रतिमान टीव्हीर दाखोवपी क्रायम सिरियलां पळोवन तातूंतल्यान आयडिया घेतली। What she told, it is TV inspired because she used to watch the particular kind of serial. I will not name the serial, but she used to see the serial, and she inspired, and she know because this entire crime was planned in very masterly way. पुलिसांनी प्रतिमाच्या व्हडल्या भयणीचो घोव अभिजीत कोरगांवकाराच्या घरांतल्यान 10 लाखां परस चड मोलाचें भांगर, कॅश आनी अभिजितान वापरिल्ली 2 व्हीलर, मोबायल फोन जप्त केला। प्रतिमान वापरिल्ली रांदचे कुडींतली सुरी आनी उरिल्ल्यो न्हिदेच्यो गुळयांचो पावडरूय ताब्यांत घेतला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, दिशांत परब आनी चेतन गांवस। गाडयो उणे म्हूण जायनात, रस्ते मात अशीर जायत चल्ल्या। गाडयांक भोंग रावंक जागो ना। पणजे आडवी तिडवी वाडटा। रित्यो सुवाती पोन्ने घरांचेर बुलडोजर चलोवन मोठ्यो मोठ्यो कमर्शियल बिल्डिंगो टावर कश्यो उब्यो जावंक लागल्यात। मात पार्किंगाक सुवात खंयच दिसना। प्रायव्हेट प्रॉपर्टींचेर बिल्डिंगो, पार्किंगाक सरकारी रस्ते। पुलार पाट्यार 18 जुनार सकाळ सांजे ट्रॅफिक जॅम। पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर बॅटल कॅपिटलान पणजेचो ट्रॅफिक आनी पार्किंगाचो पंचनामो। पळयात एका तेंपावयली पणजे। 70त पणजे रस्ते कशे आशिल्ले ते पळयात। कसलोच गजबज नासतना सगळें वेवस्थीत चलतालें। 80 उपरांत गोंय घटक राज्य जालें आनी पणजे गर्दी पडपाक लागली। सरकाराच्यो कचेऱ्यो आयल्यो, बिझनस हावजां उबीं जालीं, कोर्टां, विधानसभा आयली, कर्मचारी स्थायीक जाले, पाट्यार टावर उबे जाले आनी पणजे फुगासांव सुरू जालें। ह्या शाराची तांक सुमार 5,500 2 व्हीलर आनी सुमार 2,250 मोटारी रावपाची। येरादारी पुलिसांच्या सर्वे प्रमाण दिसपट्ट्यो सरासरी 85,000 गाडयो आणि मोटरसायकली पणजे यो वच करतात। What happens by 8:30 to 9 o'clock in the morning before the offices actually start, the parking lots are almost full. पळयात पणजे कश्यो गाडयो उब्यो करतात। दीस ना रात पार्किंगाचो प्रश्न आसाच आणि सुशिक्षित पणजेकारांक शिस्त शिकयल्यार पसून गाडयांक सुवात खंय। पार्किंगाक एक स्पेस दवरूंक जाय कशी तरी म्हणजे गव्हर्नमेंटान। ह्या गजालीक दुसरी बाजूय आसा। Well, there isn't sufficient parking space in the main streets of Panjim, and I think because of that, most car owners, scooter owners are violating traffic regulations. So there's constantly double parking, or we are parking in areas where we should not be parking. The solution is a paid parking. सांता मोनिका जेटीकडचे मल्टी लेवल पे पार्किंगान पार्किंग आणि ट्रॅफिक जॅमाचो खंय प्रश्न सुट्टलो। What is happening right now is lot of buildings, they are getting occupancy certificates after fulfilling whatever this thing, but proper parking space is not available to this building. मात ही गजाल नित्याक पणजे यो वास करतल्याक पटना। I don't think they should charge us because there are mostly offices here. पार्किंग सही रहती है प्लस साफ सफाई भी रहती है। So we don't get a place. When we pay something, we get displaced now. I think it's a big advantage and big service for the people. टाउन प्लॅनिंग नेमात शारांनी मदीं उबे रावतल्या बिल्डिंगाक स्वताची पार्किंग सुवात सक्तीची। मात प्लान 1 आनी बिल्डिंगाचे मूळचे फ्लोरांनी उद्योग भलतेच। ह्या बिल्डिंगाक ऑक्युपन्सी NOC कशी मेळटा तीच कळना। पणजे रॅपीड बस सिस्टम, स्मार्ट सिटी सारकिल्यो मोठ्यो मोठ्यो गजाली तकलेंत गोंयटात। मात त्यो पेपरा वयल्यान जमनीर येता तो दीस खरो। Non-disciplined parking is concerned, we have recently started a drive to Chalan, clamp, tow vehicles which are parked in no parking zones, no parking areas, blocking pedestrian crossings. So this drive is on. पणजेचे पार्किंग आनी ट्रॅफिक जाग्यार घालपाच्यो काणयो दर एकलो सांगता। पणजेकार सुशिक्षीत पूण ताकाय शिस्त लावप तितली सोपी ना। तोय वर्राद तितलोच सुशेगाद। महापालिकेन शिस्तीचे कितलेशेच प्रयोग सुरू करून पळयले। राजकारण तकली वयर काडटा। निमणे पणजेकारांक ही शिस्त कितली मानवता ताचेर ह्या सरकारी प्लानाचो फुडार। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्ली वचून केंद्रीय सिवरेज येवजणे खाला वट्ट 210 कोटींचे प्रकल्प मंजूर करून हाडला। मंगळारा दिल्लीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळून हो प्रकल्प मंजूर करून घेतलो। ह्याच बसकेन हेर 3 प्रकल्पांचेर मान्यताये खातीर चर्चा जाली। हे प्रकल्प वट्ट 1100 कोटींचे आसा। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार मंगळारा दिल्लीक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळ्ळो।
ह्या बसकेंत ताणें गोंया खातीर केंद्रीय सिवरेज येवजणे सकयल वट्ट 210 कोटींचो नावेली मडगांवचो सिवेरेज प्रकल्प मंजूर करून घेतला. जाल्यार सुमार 1100 कोटींच्या हेर 3 प्रकल्पांचेर मंजुरी खातीर चर्चा केली. केंद्रान मंजूर केल्लो प्रकल्प सिवरेज प्रकल्प नावेली मडगांव 210 कोटी, चर्चेक घेतिल्ले प्रकल्प फोंड्या कवळे बांदोडे 403 कोटी, परवरे 195 कोटी, कुठ्ठाळे 500 कोटी. चर्चेक घेतिल्ल्या प्रकल्पाचो वट्ट आंकडो 1308 कोटी रुपया. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक विराम.